मॉल बाहेर मारा, बाहेर मारा, बाहेर मारा, युनिटी 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 मॉल बाहेर मारा. फाटले कितलेशे दीस जाली गोंयान आमी पळयतात की वेगळे वेगळे तशे मुवमेंट चालू आसा. तो मागीर जावं कारांबोलीचो जो मेगा प्रोजेक्ट मुवमेंट, ना जाल्यार तुयेन जो हॉस्पिटल आसा तेजो मुवमेंट, नाजाल्यार मागीर इनफ इज इनफ हो मुवमेंट. आमी पळयतात की वेगळे वेगळे प्रोटेस्ट चालू आसात, लोक वेगळे वेगळे मुवमेंट करीत आसात. आनी हे सगळे मुवमेंटा भितर आमी एक असो मुवमेंट पळयलो तो म्हळ्यार चिंबल लोकल्साचो. चिंबलचे लोकल फाटले कितलेशे दीस जाले तळ्या लेका खातीर तेंचो प्रोटेस्ट चालू आसा. ते म्हणटात की युनिटी मॉल आसा तो तांकां नाका, कित्याक तो समज येयलो जाल्यार ते तळ्या लेक आसा तेजी वाट लागतली. समज युनिटी मॉल येयलो जाल्यार तो तळ्या लेक आसा ते तळ्या लेकाचें उदक आसा ते पोल्यूट जातलें, ते तळ्या लेकाच्या उदकाची वाट लागतली. ह्या खातीर फाटले कितलेशे दीस जाले चिंबलचे जे लोक आसा ते प्रोटेस्ट करतात. बिरेस्ताराक तेंच्यांनी एक प्रोटेस्ट धरलो तो म्हणल्यार चलो असेंब्ली. ते असेंब्ली वचपाचे वाटेर आशिल्ले युनिटी मॉल नाका म्हणून, पूण तांकां मेडशे जंक्शन थंय आडयले आनी थंय तेंच्यांनी दीसभर पिसफुली प्रोटेस्ट केलो. तेंचो डिमांड आशिल्लो की युनिटी मॉल स्क्रॅप जावचो म्हणून. मागीर रातच्या टायमार सीएमान येवन तांकां एश्युरन्स दिलें की थोडो टायम दी, मंगळार सुद्दां टायम दी, आमी मंगळार सुद्दां डिस्कशन करून तेजेर कितें तोडगो काडुया म्हणून. युनिटी मॉल हो जो PM मोदीचो प्रोजेक्ट आसा हो सेंट्रलायज प्रोजेक्ट आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट. आनी तो चिंबल येवपाचो, जो चिंबल प्लॅटू वयर आसा तो येवपाचो म्हणून जेन्ना कळ्ळें तेन्नाच्यान चिंबलचे लोक आसा तेंच्यांनी मुवमेंट स्टार्ट केलो की तो तांकां नाका म्हणून. हेजेर प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो, प्रेस कॉन्फरन्स चालू, खूब कितें जालें, पूण तरी सुद्दां सरकारान तो प्रोजेक्ट हाडलो. हो प्रोजेक्ट येवपा जी ट्युरिजमाची जागा आसा कदंबा प्लॅटू आसा थंय येवपा आशिल्लो. सुरवात अशी जाली की म्हणल्यार जेन्ना पंचायतीन ग्रामसभा ग्रामसभेक त्या प्रोजेक्टाक विरोध जालो. ते हेतून पंचायतीन जो प्रोजेक्ट येवपा आसा ताका परमिशन इशू करूं ना. ती परमिशन इशू करून म्हणजे DTTC आशिल्ली तेंचो जो प्रोजेक्ट आसा तेंच्यांनी ती चॅलेंज केली. बिडिओन हियरींग घेवन पंचायतीक डायरेक्ट केली की तुमी विदीन 24 hours जो प्रोजेक्ट आसा ताका लायसन दिवचें म्हणून. हेजेर जे पंचायत आसा, पंचायत तशेंच मागीर वेटलँड जो चेअरमॅन आसा गोविंद शिरोडकर यांच्यांनी ती चॅलेंज केली बिडिओची ऑर्डर डायरेक्ट ऑफ पंचायतीन. आनी पंचायतीन 2 दिसां भितर हियरींग घेवन परत सांगलें की बिडिओची ऑर्डर फॉलो करा म्हणून आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन इशू करा म्हणून. गोविंद शिरोडकर आसा ते कोर्टान गेले, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कोर्टान, आनी हेजेर तांकां स्टे बीन गावली. पूण जे दीस स्टे गावली त्या दिसा की तांकां डिरेक्टर ऑफ पंचायत आसा यांच्यांनी डायरेक्ट केलें की तुमी कन्स्ट्रक्शन लायसन दिवचें म्हणून. पूण कोर्टान तांकां स्टे दिल्ली. इतकें आसून सुद्दां थंय काम सुरवात जालें आनी काम सुरवात जालें तेन्नाच्यान मागीर जे चिंबलचे लोक आसा ते थंय हंगर स्ट्रायकाक बसलेले आसा. ऑलमोस्ट 20 दीस जाले ते हंगर स्ट्रायकाक बसलेले. आनी मागीर बुधवाराक जी डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ऑर्डर रिजर्व दवरिल्ली ती डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ऑर्डर प्रोनावंस केली आनी जी बिडिओची ऑर्डर आसा ती सेट असायड केली. ही एक चिंबलच्या लोकां खातीर जैत आशिल्लें. तरी पूण तेंचो डिमांड आशिल्लो सरकारा कडेन की सरकारान जो युनिटी मॉल येवपा आसा तो स्क्रॅप करचो म्हणून. आनी ते खातीर तेंच्यांनी जो बिरेस्ताराक तेंचो चलो असेंब्ली जो ते असेंब्ली कडेन मार्च करपा आयलो तो तेंचो प्रोटेस्ट त्या दिसा आशिल्लो. तेंच्यांनी पिसफुली प्रोटेस्ट दीसभर थंय रावले. ते रातभर रावले. रातचे 12 सुमार तांकां सीएमान मेळ्ळे आनी सीएमान सांगलें की तांकां मंगळार सुद्दां टायम दी, मंगळार सुद्दां डिस्कशन करुया आनी जे तोडगो काडुया म्हणून. आमी तुमचे मुखार स्पेशल रिपोर्ट घेवन येता जे तळ्या लेक आसा जेच्या खातीर चिंबलचे लोक कितलेशे तेंप जालो झगडटा. ते तळ्या लेक कितें, तेजी हिस्ट्री कितें आसा, तेजें म्हत्व कितें आसा आनी ते खंय आसा एक्झॅक्ट कितें आसा तें आमी तुमचे मुखार घेवन येता. नमस्कार, आमी सद्या आसा तळ्या लेकार. आमी तुमकां सांगलें की आमी तळ्या लेकाचे वचपाक वाटेर आसा म्हणून. आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता सुंदर अशें तळ्या लेक आसा. जे थोडे गांवचे विलेजीस आसा तेवूय बी हांगसर येयल्ले आसा. आनी तूं पळोवपाक शकता की इतकेशे बरेशे तळ्या लेक आसा जे खातीर चिंबलचे लोक फाटले कितलेशे दीस जाले उपोशणार बसले, प्रोटेस्ट करतात की हे तळ्या लेक प्रोटेक्ट करचें म्हणून. तांची मागणी आसा की जो युनिटी मॉल येवपाचो आसा तो स्क्रॅप करचो. कित्याक ते म्हणटात की समज युनिटी मॉल येयलो जाल्यार जे तळ्या लेक आसा जेचें उदक इतकें क्लीन आसा ते खंय ना खंय घाण जातलें म्हणून. ते म्हणटात की युनिटी मॉल येयलो जाल्यार थंयची जी वेस्ट आसतली ती सगळी पावसाच्या उदकान जे हांगसर उदक झऱ्यांनी उदक येता ते हांगसर उदक हें आसता तें घाण जातलें म्हणून. आमी जे हांगसरले गांववाले आसा तांचेर उलयतले, पूण आमी तुमकां जस्ट ब्रीफ दिवपाक आयले. हें ते तळ्या लेक आसा जेचे खातीर फाटलेशे कितलेशे दीस जाले चिंबलचे लोक प्रोटेस्ट करतात. तुम्ही पळोवपाक शकता की हे तळ्या लेक आसा सारके डोंगराचे मदीं आसा. इतके सुंदरशे लेक जे पोर्तुगीज टायमार बांदलेले खंय. आनी हेजेर खंय सगळे पशू पक्षी तशेंच बी पळोवपाक शकता. भितर नुस्तीं बीन डिपेंडंट आसा.
आनी शिमलचे लोक म्हणटात की समज युनिटी मॉल येयलो ऑर कसलो मेगा प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार ती सगळी वेस्ट आसा ती हांगा उदकान येतली कित्याक चारूय सायडीचे दोंगर आसा जेन्ना पावस येयलो की तेंचें उदक येता आनी ते हांगसर सगळे लेवल भरता सगळें आनी एक ते लेवल आसा तें वाडटा तळ्या लेकाची हिस्ट्रीनूय खूब इम्पॉर्टंट आसा हें जे लेक बांदलेले तेन्ना हांगसरलें उदक खंय पणजे तशेंच रायबंद्रा चिंबले लोकांक सगळ्या सप्लाय येताले पुर्तुगीजान हे लेक बांदलेले आनी तुमकां फुडें आमी दाखयता की पुर्तुगीजान केन्ना बांदलेले ते अजुनूय स्ट्रक्चर आसा जो बांदलेलो तो हो बांद टायप आसा इवन ताका दार आसा उदक सोडपा खातीर समज उदक ओवरफ्लो जातालें पयलीं जाल्यार ते खंय ते बांद सोडटाले आनी उदक सोडून दिताले 2021 सरकारान जी तळ्यार लेक आसा ते वेटलँड एरिया म्हणून डिक्लेअर केल्ली वेटलँड एरिया म्हणल्यार जेचेर पशु पक्षी डिपेंडंट आसता ते हांगसर उदक पिवपाक येता तशेंच मागीर सरावंडींग डिपेंड आसता तशी एरिया डिक्लेअर केल्ली आनी तेजे नंतर जेन्ना हो युनिटी मॉलाचो प्रोजेक्ट येयलो तेन्ना लोकांनी हो अपोज करपाक स्टार्ट केलो कित्याक ते म्हणटात की जशें तुमकां खबर आसा ते म्हणटात की समज युनिटी मॉल येयलो जाल्यार ही जी इतकी सुंदर नेचर आसा तो खंय ना खंय डिस्ट्रॉय जातलो म्हणून तसोच जेन्ना 2018 आयटी पार्क येवपा आशिल्लो तोवूय ह्या लोकांनी अपोज केल्लो तेन्ना तेंचें रिजन सेम आशिल्लें की हांगसर तळ्या लेक आसा आनी तेका समज आयटी पार्क येयलो जाल्यार तळ्या लेकाक खूब डॅमेज जातली म्हणून मागीर हो सरकारान प्रोजेक्ट स्क्रॅप केल्लो पूण आतां जेन्ना युनिटी मॉल प्रपोज जालो तेचें काम सुरवात जालें तेन्ना लोकांनी परत चोच डिमांड केल्लो आसा की जो तळ्या लेक आसा तो डॅमेज जातलो म्हणून आमी सद्या ते तळ्या लेक आसा जेचेर फाटल्यान कितलेशे दीस जालो बोवाळ चालू आसा चिंबलचे लोक प्रोटेस्ट करता पळय ते मोर्चा बेरोन आमचे वांगडा सद्या हांगचो लोकल आसा आनंद भाई तांकां विचारलें की तळ्या लेकाची इम्पॉर्टन्स कितें तें सो भाई म्हाका सांगात हे जे लेक आसा ते कित्या खातीर इम्पॉर्टंट म्हणलें कितें आसता 1909 आनी हे पुर्तुगेजान जेन्ना पळय हें केल्लें न्हू बांदलेलें पळय जेन्ना ह्या गांवाचेर उदका लागून संकट पडलेलें उदक मेळनासलें पूण तिणें कितें आसता हे पुर्तुगेज टायमार उदक मेळचें म्हणून हांगा सगळी हें तळें बांदलें आनी तें तळें बांदून सारकें उदक पणजे सुद्दां सप्लाय केलें पणजे पयलीं टांकी बांदली सप्लाय ते टांके उदक पडटा आनी ते पणजेकाराक सगळें सप्लाय जातालें आमकांय सप्लाय जातालें चिंबलकाराकूय सप्लाय सगळ्यांक जातालें मागीर ही सरावणी उदकाची पळय हें आसा पळय वचपाची ती सगळें आमच्या शेताक वयताली शेत करताले ते उदका खातीर हांगसर शेत करताले काय सकयल करताले सकयल हें उदक सारकें सकयल वयता अजून सुद्दां तुका कळटालें मगर थंय आनी हांगा उदक भरता कशें खंयच्यान हे आतां आमचे 5-6 दोंगर आसा पळय न्हू ते स्लॉप आसा अशें स्लॉप आसा रे आनी ते दोंगराचें उदक सगळें हांगा ह्या तळ्याक येता आतां एक तो सद्या चालू आसा म्हणल्यार युनिटी मॉलाचो इश्यू सो युनिटी मॉल समज येयलो जाल्यार हांगसर कितें प्रॉब्लेम जातलो आतां फाल्यां सकाळी युनिटी मॉल येयलो जाल्यार कितें आसतलें प्रॉब्लेम सगळें पळय आसा न्हू युनिटी बांदलें म्हणजे सगळें एक घाण पळय आसा न्हू सगळें आसा न्हू आतां तें आमकां दिसचें ना सगळी घाण आसा ती हांगा येतली आनी आमचे तळ्याचे बरबाद जातले तळें घाण आतां झोपडपट्टीन कशें आसा तें पयलीं आमकां झोपडपट्टी तशें सांगतालें घाण येवचें ना हें येवचें ना तशें आमची हालत तशी जातली कारण हेजेर कितलेशे गांव डिपेंड आसा आतां हेजेर गांव पयलीं सगळो चिंबलचो गांव डिपेंड आसला मरे सगळो पणजे सुद्दां आं आतां सद्या आमी आतां थंय तें हें उदक पळय आसा न्हू तें व्हाळ आसा पळय त्या व्हाळांसून येता आनी ते सगळे लोक भाजी लायता आनी हे समज म्हणल्यार आतां तेजो उदकाचो फ्लो बीन कमी जाला म्हणल्यार तुमी अदू म्हणलें की उदक हें पयलीं खूब भरतालें ह्या टायमार पूण आतां अशें मे म्हयन्यांत इतकें लेवल कमी जायनाशिल्लें म्हणून ह्या वर्सांनी 2-3 वर्सांनी हांव पळयता आतां ही बिल्डिंगी पळय जाल्ल्या हांव हांगा ह्या दोंगराक सगळें भोंवपी इतलींच वर्सां जालीं पूण हें उदक आतां हें 2-3 वर्सांक उदक कमी जाता म्हाका अशें दिसता की तें हें वयर कितें तरी हें घातलां तेणी पंपींग पंपींग कितें तरी केलां ना इतलें केन्ना हें मायाक सुद्दां इतलें उदक हें जायना आसलें चड आसतालें आतां सामकेंच कमी जाता हेणी तुमच्यो बांयो बी सारक्यो फ्लोन सारक्यो उरता म्हणल्यार सारकें बांयांक उदक येता समज उदकाचो फाल्यां फ्लो कमी जालो जाल्यार ज्यो चिंबल्या बांयो बीन आसा ताका इफेक्ट जातलो तुमकां जावंक शकता न्हू अरे ते फाल्यां घाण जालें म्हणजे त्या बांयांक उदक त्या उदकाक घाण पडटलीच इफेक्ट जातलेच तशेंच हांगसर जी जनावरां आसा तीवूय डिपेंड आसा जी जनावरां हय ही सगळीं जनावरां पळय आसा न्हू बैल डुकरां आनी कितें सगळीं जनावर आसा न्हू हे हांगा येवन हांगा उदक पियेता आतां सगळें दिसतलें तुका तें पळय हे पांय सुद्दां दिसता पळय तशें बैलांचें सगळें उदक ह्या दोंगराचें पळय जनावरां आसा न्हू सगळें उदक हांगा पिवपाक येता आनी फाल्यां सकाळीं धर तर तें हें तळें धर तें घाण जालें तें उदक कशें पियेतलें बाय आमी पळयलें की सगळ्याक उदक अशें फ्लो आसा म्हणून सो उदक खंयच्यान सगळे सायडीचे कशें भरता हांगसर पळय ते आतां दोंगराचेर पयलें आहा न्हू 5-6 दोंगर आसा न्हू ते वयर सुद्दां आसा पळय आनी ती जमीन कितें खडपाची खडप आसा तेका ते जिरवण त्या जमनीक जायना म्हणजे ते डायरेक्ट सारकें ते खडपाच्या वयल्यान सारकें उदक येता आतां मातयेचें माती आसलें ते मातयेन जिरतलें आसलें न्हू म्हणजे तेका खडप आसा सगळें
आणि ते पावसान हे तळे असते कशी भरता पावसान हे तळे कशी भरता पावसा टायमार पावसाळ्या टायमार तेच ते सगळे उदक येवन सगळे म्हणजे आम्ही आतां उबे असतं उदक असतं काय हांगा उदक वयर पावता सारखे वयर हे झाडां बी ती पळय दिसना पळय ती दिसना पावसान सारखे आख्खे फूल भरता. चिंबल लोकांचो डिमांड आसा की युनिटी मॉल स्क्रॅप करचो पूण तेचो आनी एक डिमांड आसा की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स जो हेका आसा लागता तो मार्क करचो म्हणून. सद्या झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मार्क केल्लो ना ते खातीर तो डिमांड करता की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आसा तो मार्क करचो म्हणून. हेजे तयार लेक आसा तितके सुंदर आसा तेच्या सायडीनूच अशें वातावरण खूब काम आसा थंड सारकें. बाकी कडेन आमी लेक पळयता थंय बोळो आसता रस्ते आसले कारण लोक खूब आसता पूण हांगसर तशें कांय ना थंड सारकें सुशेगाद सारकें एक काम वेदर आसा आनी आमी सायडीन पळोवपाचें सगळी ग्रिनरी आसा. हो स्ट्रक्चर जो आसा म्हणल्यार तयार लेक जे बांदलेले हो ऑलमोस्ट डॅम टायप आसा. तुमी पळोवपाक शकता की हांगसर बांदून तेचें उदक काडिल्लें आसा आनी तें ऑलमोस्ट तळेशें जाल्लें मागीर. हो जो मेन सारको आमी खंय डॅमार पळय तशें तुमी भितर सारकें वचपाक वाट आसा. आनी जी म्हायती गावता पण हांगसरलें जें उदक आशिल्लें तें खंय चिंबला वाठारांत त्या टायमार पोर्तुगीज टायमार चिंबला वाठारांत पणजे जी सिटी आशिल्ली मागीर रायबंद्रे एरियेन थंय सप्लाय जातालें. तशेंच जें रायबंद्रे हॉस्पिटल आशिल्लें तें सुद्दां हेजेंच उदक सप्लाय जातालें. हांगसर पायपलायन आशिल्ली ती हांगसरल्या पायपलायन फुडें आनी एक बारीकशें तळें आसा थंय वयताले आनी थंयच्यान खंय सारकें प्रॉपर तेंचें वॉटर सप्लाय सिस्टम आशिल्ली. सो हांगसरल्यान तें उदक आशिल्लें तें दुसऱ्या तळ्यार वयतालें आनी थंयच्यान मागीर तें बाकीचे जे रायबंदर आसा चिंबला आसा मागीर पणजे आसा त्या वाठारांत सप्लाय जातालें. हेजो आनी एकूय यूज जातालो तो म्हणल्यार की जेन्ना हें उदक सांठोवन दवरलें म्हणल्यार स्टोर करून दवरलें की जे हांगसर झरे व्हांवताले ते झरे लोक खंय उदक पिवपा खातीर यूज करताले इतकें प्युअर उदक आशिल्लें खंय. आजुनूय हांगसरले लोक चिंबलचे लोक आसा ते हांगसरलें जें उदक आसा तें पिवपा खातीर यूज करतात. हे जे तयार लेक आसा तेजें उदक खंय फुडें व्हरताले म्हणल्यार एक बारीकशें पायपलायन आसा थंयच्यान ते फुडें व्हरताले थंय ते फिल्टर जाताले आनी थंयच्यान मागीर ते खंय चिंबले वाठारांत रायबंदर वा पणजे वाठारांत सप्लाय येताले. तुम्ही पळोवपाक शकता हे जे तयार लेक आसा जेजो हो स्ट्रक्चर आसा तो 1909 सालान बांदलेलो म्हणल्यार तेका ऑलमोस्ट 100 परस चड वर्सां जाल्लीं आसा. जसं तुम्ही आता माझ्या फाटल्यान जो स्ट्रक्चर पळयता ह्या स्ट्रक्चराचें जे मेन जे काम आशिल्लें तें तळ लेका वयलें उदक आसा तें हांगासर येवन स्टोर जातालें आनी हांगासर स्टोर जावन मागीर ते फिल्टरेशन प्रोसेस जावन मागीर जे पणजे चिंबला आनी रिबंदर ह्या वाठारांत उदक वतालें. ह्या उदकाचो आनी एक यूज जातालो तो म्हटल्यार जे शेतां करपा खातीर हे जे उदीक आहा तें यूज करताले. तळ्या वयलें जें उदीक आसा तें आमी सद्या हांगासर एका झऱ्याचेर येयला आनी ह्या झऱ्याचेर हांगासर जर पळयत जाल्यार लोकल्साच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगासर वर्साचे 12 म्हयने उदकाचो फ्लो आसा तो कंटिन्यूस चालूच उरता. अशें ना की गरमेच्या दिसांनी उदीक सुकता तशें कांयच जायना. वर्साचे 12 म्हयने हांगासर हो फ्लो चालू उरता आनी हो जे उदीक आहा ते सकयल भाजी रोवपाक किंवा जी बायो आहा तांकां यूज जाता. तर हो आशिल्लो तयार लेकाचे स्पेशल रिपोर्ट. आमी तुमकां फूल डिटेल रिपोर्ट जालें की तयार लेक खंय आसा तें मागीर ते खंय उदक सप्लाय करताले ते प्लस अल्टरनेट बाबा तेजी केन्ना बिल्ड केली फूल आमी तुमकां ह्या स्पेशल रिपोर्टान दाखयलें आसा. तशेंच आमी तुमकां ड्रोन विजुअल्सान दाखयतले की तयार लेक एक्झॅक्टली खंय पडटा तें. युनिटी मॉल खंय येवपा आसता तुमकां ड्रोन विजुअलान सगळें दिसतलें. तशेंच जे लोकल्स आसा जे चिंबल लोकल तेंच्यांनी अशें हांगसर सगळ्याक मार्कींग केल्लें आसा जे कोणा लोकांक तयार लेक वचपाक जाय पळोवपाक तेंच्यांनी हें मार्कींग फॉलो करचें. तांकां हें मार्कींग समज फॉलो करीत जाल्यार ते सारकें तयार लेकार पावतले. स्टुडंटां खातीर साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव शिरीश कुंकळकार.